सुरवेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून जुदेवांक म्हळें, म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसां. ह्या पासत जुदेव ओदीकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हंयत सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको करतालो. जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, आपणाचेंच अस्तोंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता, आनी जें बाप करता तेंच पूतूय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण करता तितलें पुताक दाखयता. आनी तुमी अजाप जावच्याक हाचेहून व्हड कर्तुत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसो पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. कित्याक बाप कोणाचीच मुनसुबी करिना, पूण जसो बापाक मान दिता तसोच पुताकूय सगल्यांनी मान दिवचो म्हूण ताणें सगली मुनसुबी पुताच्या हातान दिल्या. जो पुताक मानिना तो ताका धाडला त्या बापाक मानिना. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता, ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा. असल्याची आनीक मुनसुबी ना, पूण तो मरणांतलो जिविताक उतरतलो. हांव तुमकां सोत सांगतां, असलो वेळ येता, होच तो वेळ, की मेलोलीं देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं, आनी जीं तो आयकून घेतीत तांकां जिवीत मेळटलें. कारण जशें बापाचें खाशा जिवीत आपणाचें सवें आसा, तशें बापान पुताचें जिवीत ताचें सवें आसोशें केलां. आनी मुनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. असलो वेळ पावत आयलो की समाधीनी आसात तीं सगलीं ताचो ताळो आयकून तांतलीं भायर सरतलीं. जाणी बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक, आनी जाणी वायट केलां तीं खास्त सोंसूंक उठ्ठलीं. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय घेतां, आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता.